त्या संघटनेचे आणि बहुतेक आदिवासी समाजातले सगळे भावना भयणीं जेन्ना गोंयाक ह्या महान जो आमचो बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी महापराक्रमी असे जावन गेले, ब्रिटिशां विरुद्ध जेणे झुंज दिली, ट्रायबल लोकांचे अधिकार प्रोटेक्ट करपा खातीर जेणे खूब अशे प्रयत्न केले, पण इतले महान आसून सुद्दां गोंयाक ते खूब अशे अपरिचित उरले. त्यांचे बाकीचे कार्य झारखंड, ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बेंगॉल हे सगळ्यांक सर्वस्वीत आसले. हांव पयलीं हेडमास्टर आसलो आनी हेडमास्टर तेन्ना तर आमचे वेगवेगळे स्टडी टूर दुसऱ्या राज्यांतून वयताले. गुजराताक अशेंच रावपाची जागा एक बिरसा मुंडा भवन आसलें. तो पण सुद्दां म्हाका वैयक्तीक खबर नासलें हे बिरसा मुंडा कोण. मागीर जेन्ना आमचे बाबा गोविंद गावडे ट्रायबल मिनिस्टर आसले, हांव कमिशनर आसलो, बाबा दया आमचे दुर्गादास गावडे कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आसले, आनी तेन्ना कळ्ळें की आमी बिरसा मुंडाची जयंती साजरी करपाक जाय. आनी जॉयंटली तेन्ना आमी पयले ही जयंती साजरी केली, सादारण 8 वर्सां पयलीं. आनी तेजे नंतर खरें म्हणल्यार ओरिजिनल आमचे प्रपोजल आसलें जे कमिशन आसा, ट्रायबल कमिशन आनी उट्या संघटना हेंचे मार्फत दर वर्सा हो कार्यक्रम जावचो. पण तेजे नंतर आमी करीत रावले. आयज म्हाका अभिमान दिसता की गोवा सरकारान सुद्दां हेजी नोंद घेवन सबंद गोंयभर वेगवेगळ्या कलेक्टरा मार्फत, जिल्हा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा मार्फत आज गोंयभर हे कार्यक्रम आसा. खूब बरें दिसलें. 8 वर्सां पयलीं ल्हानशी आमी सुरवात केल्ली. आज तेजी 150वी जयंतीच्या निमित्तान सबंद गोंय वेगवेगळ्या संघटना तातूंत सहभागी आसा आनी ह्या बिरसा मुंडाचें काम सबंद देशांत, कालच तुमी राष्ट्रपतीचें भाशण आयकल्लें आसा, जे स्वता ट्रायबल कम्युनिटीचे आसा आनी खूब बिरसा मुंडाक जे आमचे क्रांतिकारी वीर जावन गेले तांकां खूब अशें अभिवादन करता आसतना तांचे विशीं खूब अशें बरें उलयल्ले कडेन आसा. आयज म्हाका दिसता पंतप्रधान संबोधीत करतले आनी तेंचें काम इतलें व्हड आसा म्हणूनच 2021 जनजाती गौरव दिवस हो भारत सरकारान जाहीर केल्लो आसा. इतलेंच न्ही, म्हाका दिसता पार्लमेंट कमिटी पार्लमेंटाक आज पर्यंत ट्रायबल लोकांचे कोणाचेच ते फोटो ना, पण बिरसा मुंडा कामच इतलें आसा ते केवळ एका खंयच्या समुदायाचे किंवा खंयच्या एका नेतृत्व करनासलें, तर तेंचो पिंड असो आसलो ते क्रांतिकारी आसले. आनी ज्या गांवांतल्यान ते जन्म आयले अत्यंत फाटीवरलो असो गांव आसलो, ट्रायबल आसलो, आदिवासी आसलो, आनी त्या वेळार तेंचे जमीनदार आनी ब्रिटीश सरकार तेंचे जमनी तांकां दिनासले, जमनीचेर तेंचे अतिक्रमण करताले, तांकां टॅक्स फारीक करचे पडटाले. आनी ते सुद्दां बंद करपा खातीर फुडाकार जर कोणी घेतलो तर ते आमचे बिरसाजी मुंडा आसले. ताणें ताका शिक्षणाची आवड आसली आनी म्हणून सुद्दां ताणें सुरवातीक जरी अनुसूचित जमाती जन्म आयिल्ले पण ताणें बरें शिक्षण मेळचें म्हणून सुद्दां धर्मांतर करून जर्मन ते मिशन जे आसले क्रिश्चन ते कन्वर्ट जाले. पण तांकां दिसलें की हे जे एज्युकेशना सकल ब्रिटीश लोक आसात ते ट्रायबल लोकांक कन्वर्ट करपाक सोदतात आनी म्हणून परत ताणें परत आपल्या ओरिजिनल आदिवासी समाजाक परत आयले. सो जी तांकां कळ्ळें की हे जे एक्सप्लॉयटेशन करतात तांकां आमी ह्या सगळ्या समाजाक एकठांय करपाक जाय, आदिवासी समाजाक एकठांय करपाक जाय, तांचे जमनीचे रायट तांकां मेळपाक जाय. हेजे खातीर सुद्दां त्या वेळेचो बिरसा मुंडा विद्रोह हो सुरू जाल्लो आसा. एकंदर तेंचें पळयलें जाल्यार तेंचें आयुश्य फक्त 25 वर्सां आसा. 1875 जन्म फाटीउरल्या आज जी झारखंड आसा ती जाता आनी ल्हानपणांतल्या काही तेजे आंगाकच एक दैवी शक्ती आसली. ताका जे कोण दुयेंत पडले त्या
दुयेंतकार कोण जो आजारी आसता तांकां तें मेळप, तांकां कितें सांगप, तांकां आपल्याच्या पर्यंत कितें वखद घालून आनी तातूंतल्यान बरेचशे जे ह्या समाजांतल्यो अंधश्रद्धा आसल्यो ते पटोवन जाले ना की तुमी अशें करपाक ना, तुमी वखद करपाक जाय, मेडिसीन करपाक जाय आनी तेजे जे दिल्ल्या मेडिसिनाचे सुद्दां त्या आजारी लोकांक बरे उपचारांतल्यान ते बरे जावपाक लागले आनी म्हणून लोक थंयचे ताका भगवान म्हणपाक लागले. ताका म्हणटात तो जमनीचें रक्षण करता म्हणून धरती का आबा हें नांव दिलें. पयले भगवान म्हणपाक लागले. आजही त्या भागांत त्या परिसरांतल्या अनेक राज्यांतल्या ताका देवा एकलोच मान आसा. धरती का आबा म्हणजे जमनीचे सगळे अधिकार दिवपा खातीर प्रयत्न करताले. ताजे नंतर उल गुलाम म्हणून ताणें एक उलो मारलो. ब्रिटिशाच्या विरुद्ध ते आंदोलन करताले आनी म्हणून तातूंतल्यान सुद्दां ते क्रांतीवीर अशे अनेक तांकां उपाधी मेळ्ळे आसात. इतलें तेंचें काम मोठें आसलें आनी म्हणून काही राज्यांनी तांच्या नांवान विमानतळ आसात, काही राज्यांनी तांच्या नांवान युनिवर्सिटी आसात, काही कडेन कॉलेजी तेंचें नांव आसा, हॉस्पिटलां नांव दिल्लें आसा. आनी आयज मोदी सरकारान तांकां वेगवेगळे तरेचे भोवमान दिल्ले आसात. वेगवेगळे सबंद 150वी जयंती ही केवळ आज सुरवात आसा. फुडले वर्सभर ही जयंतीचो हो भाग हें वर्स वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या तरेन साजरे करतले. तांणी युवकां खातीर सुद्दां आपल्या बरोबर येवचे, चळवळी येवचे तांकां आकर्शीत केल्लें. हे सगळे दृश्टी जेन्ना विचार करतात, ह्या देशाची ट्रायबल जी जनता आसा, अनुसूचित जमात जवळ जवळ 12 कोटी आसा. एक व्हडलो समूह आसा. म्हाका दिसता कंपेर्ड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री गोंयचो आदिवासी समाज जरी आमकां उशिरा मेळ्ळा, आमकां 2003 स्टेटस मेळ्ळा. जरी पयलीं हांगा आसलें आमचो स्टेटस इंडिजिनस नासलो, पण ऑफिशियली स्टेटस जेन्ना 2003 मेळ्ळो तेज्या पयलीं आमी आसले. पूण कंपेर्ड टू रेस्ट ऑफ द कंट्री गोंयचो जो आदिवासी समाज हो थोडोसो म्हाका दिसता सगळे तरेंतल्यान एज्युकेशन बाकीचे सोशली बरोसो आघाडीचेर आसा. पूण जेन्ना आमी बाकी राज्यां विचार करतात, बऱ्याचशा राज्यांत धड तांकां रस्ते ना, उदक ना, अशे दोंगराळ भागांत रावतात. कांय जाणां तांकां अधिकार ना, कसले अधिकार ना. ह्या देशाची ही जी परिस्थिती आसा, ह्या अनुसूचित जमातीची परिस्थिती आसा, ती बदलपाची आवश्यकता आसा. ती बदलतलो कोण? की हे जे 12 कोटी जनता आसा, ह्या ब्रिटिशाच्या राजवट गेले नंतर बरेचशे अधिकार आमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या अधिकारानुसार बरेचशे गोष्टी मेळपाक लागल्या. हांचो आमी पुरेपूर वापर करपाक जाय. गोंयचे सुद्दां जे तरुण आसात, गोंयचे सुद्दां बरेचशे नामवंत विचार आसात. हालींच आमी उटा संघटनेचो एक 20 वर्साचो सोहळो फर्मागुडी हांगा केलो. हेतूंतल्यान अनेक बैठकांतल्यान किंवा प्रेरणा यात्रेंतल्यान खूब अशे लोकां कडेन संपर्क जालो. आनी त्या वेळार जे कार्यक्रमाचे हजर आसले युवक आसले, म्हाका दिसता तांचे भितर सुद्दां एक बरी तरेची प्रेरणा मेळ्ळा. आपण ह्या समाजा खातीर बरें योगदान दिवपाक जाय. जे बिरसा मुंडा आपल्याला त्या वेळार 20 वर्सांचे तांचे जे मुवमेंट तांणी कॉमेस केल्ली, ती आज म्हाका दिसता त्या धर्तीचेर ते विचार करतात. तेजे नंतर टेनन्सी सुद्दां ही मागणी ब्रिटीश सरकारा वेळार सुद्दां टेनन्सीची आनी मागणी केली. ती 1882 जो फॉरेस्ट एक्ट म्हणटात तो आज न्ही, आज जसो आमी फॉरेस्ट एक्ट म्हणटात तो फॉरेस्ट एक्टाची सुद्दां मागणी त्या वेळार बिरसा मुंडा करताले. आनी तेच्या मरणोत्तर 1909 9 ते 8 ह्या वर्साक तो फॉरेस्ट एक्टाचो सुद्दां भारत देशात जेन्ना ब्रिटीश राज करताले तेन्ना आनी आजय तो आमच्या भारत सरकारान सुद्दां फॉरेस्ट एक्टाची आज लागू केल्ले आसा. सो हेतूंतल्यान बिरसा मुंडाची जयंती सेलिब्रेट करता आसतना आमी आमकां कितें अपेक्षीत आसा? दर वर्सा जयंती जातली, तेजो आमी तांकां रिस्पेक्ट दितले, तेजें नांव व्हड आसात. पण आमी सुद्दां ह्या समाजाक व्हड करपा खातीर आमचे सुशिक्षीत वर्ग आसात, आमचे जाणकार आसात, आमचे बाकीचे जे विचारवंत आसात, हाणें सुद्दां आपल्याल्या ह्या समाजाक कशें आमी योगदान दितले हेजोय सारासा विचार जावपाचो.
म्हाका दिसता उटा संघटनेच्या वतीन सुद्दां येणारे हे वर्सभर हे कार्यक्रम 150व्या जयंतीच्या निमित्त वर्सभर आसतले. उटा समितीन सुद्दां विचार करपाक जाता आनी ह्या वर्सभराक बिरसा मुंडाच्या जयंतीचे आनी वेगळे कितें कार्यक्रम करपाक येतले निश्चितच करचे. कारण आज ह्या 20 वर्साच्या निमित्तान बरी गोवाभर जागृती जाल्ली आसा. गोंयचे ट्रायबल जवळ जवळ 700 जे वाडे आसात त्या वाड्या पर्यंत जागृती जाल्ली आसा. ह्या जागृतीचो उपयोग तेजी योग्य बांदणी आनी समाजाचे परिवर्तन जे बरे काही समजा काही गोष्टी नाका आसत ती गोष्टी आसत किंवा अडचणी आसत किंवा सरकारच्यो स्किमी आसत हे सुद्दां ते पावन एक कणखर समाज एक आदर्श समाज कसो जातलो हेजी म्हाका दिसता आमी प्रेरणा घेवपाक जाय. आनी ह्या वेळार जरी बिरसा मुंडा आसा आमच्या सुद्दां गोंयचे बिरसा मुंडा हे व्हड क्रांतीवीर आसले. पण त्याच धर्तीचेर गोंयाक सुद्दां आमचे मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळी हे सुद्दां तशेंच आमच्यान म्हणपाक जाता आपल्या समाजाच्या अधिकारा खातीर तांणी सुद्दां तांकां तितलेंच म्हत्व आसा बलिदान केल्लें आसा. आमच्या दृश्टींतल्यान ते सुद्दां क्रांतीवीर आसा. आनी गेल्ल्या रथयात्रेंतल्यान सुद्दां आमी गोवाभर बिरसा मुंडाचे तांचे सुद्दां बिरसा आमचे मंगेश लेखक तांचे सुद्दां गोवाभर तांचो आमी तांकां यात्रेंतल्यान दर्शन आमचे अन्य समाजाक आमच्या ट्रायबल समाजाक सुद्दां दिवपाचें काम आमी प्रॉमीस केल्लें आसा. आनी म्हणून ह्या वेळार तांकां तांचे नामस्मरण करता आसतना येणाऱ्या काळात हजारो बिरसा मुंडा ह्या देशात तयार जावचे. आजही अनेक तरेची आपत्ती ह्या समाजाची फेस करची पडटा. आनी म्हणून हो समाज सुद्दां देशभरांत जो विखरले कडेन आसा प्रामुख्यान तांचो वेवसाय शेती आसा. त्या शेतीचे आनी हो समाज जो आसा जो ग्रामीण परिसरांत रावता ह्या परिसराचें सुद्दां परिवर्तन करपा खातीर बिरसा मुंडा सारख्या विचारांची देशाक गरज आसा. माननीय पंतप्रधान तांकां तांचो एक दृश्टिकोन ट्रायबल लोकां कडेन पळोवपाचो एक बरे दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात आनी हो सुद्दां एक वंचीत आसलो समाज मुख्य प्रवाहांत कसो येतलो हेजेर सुद्दां ते विचार करतात. आनी म्हणून इतली तांचे कडेन बरे इतले गूण खूब आसले पण तितले सुद्दां मुरली आपल्याल्या फावल्या वेळार जेन्ना ते शिकता आसतना रानांत समजा आपल्याले जनावर पोसता आसतना सुद्दां वेगवेगळे ताचे कडेन गूण आसले. तातूंत मुरली वादक मुरली सुद्दां हो वाजोवपाचो एक छंद आसलो. अशें एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आनी एक घराडेचें नेतृत्व ह्या समाजात म्हाका दिसता पहिल्यांदाच जावन गेलें. आनी म्हणून आयच्या युवकांनी सुद्दां तांचे पासून प्रेरणा घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ती तेंचे खरेंच तेंचें नामस्मरण आसतलें. उटा संघटनेच्या वतीन इवन कोरोनाच्या वेळार सगळे उपक्रम बंद नासले पण उटाचो हो बिरसा मुंडा जयंतीचो उपक्रम त्या कालावधीत सुद्दां चालू आसलो. म्हणून त्या संघटनेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मी अभिनंदन करता आणि सगळ्यांक धन्यवाद दिता. धन्यवाद सर. तुम्ही आयज आमकां बारीकसाण म्हायती दिल्या बद्दल परत एकदा तुमकां धन्यवाद म्हणटा. कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना आतां हांव मागता आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे सर हांच्या लागीं ताणें आपले विचार मांडचे. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150व्या जयंती निमित्त आज सभागृहात मोठे संख्येन उपस्थित आशिल्ले म्हजे सगळे आदिवासी समाजाचे भाव भयण त्याचप्रमाणे इतर समाजाचे अनेक आमचे मित्र मंडळी पत्रकार बंधू इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तुमकां सगळ्यांक म्हजो पयलो नमस्कार. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान माचेर उपस्थित आशिल्ले आदरणीय उटा संस्थेचे अध्यक्ष माजी मंत्री ज्यांनी सहकार क्षेत्रांत आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत सुद्धा आपल्या स्वतःच्या ताकदीन एक क्रांती घडवणारे श्रीमान प्रकाश सर
आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री विश्वासबाब गावडे, आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री दुर्गादासबाब गावडे, आमचे काणपुणचे कन्व्हेनर श्री दयाबाब गावकर, सालसेटचे कन्व्हेनर श्री रोमाल्डबाब गोन्साल्विस, उपस्थित असलेले सगळे तालुक्याचे निमंत्रक, ज्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी ह्या समाजाक उभारी दिवपा खातीर गेली कित्येक वर्सां सातत्यान आपले योगदान दिल्लें आसा, त्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी हांगासर उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांक मानवाचो परत एकदा नमस्कार. बिरसा मुंडा ह्याचे विषयी माहिती बरीचशी तुमकां आदरणीय प्रकाश सर वेळीप यांच्या भाषणांतल्यान तुमकां मेळिल्ली आसा. हांव अशें म्हणटलो की गांधी से पहले गांधी, गांधी बिफोर गांधी. देशातलो पयलो मनीस जो ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढपाचे धाडस दाखयलें. भगत सिंग, राजगुरू हेंच्यापेक्षा 30 वर्सां पयलो ह्याच बिरसा मुंडान ब्रिटिशांक उघडपणान आव्हान दिल्लें आशिल्लें. आणि आमी सदांच म्हणटात एक फुडारी जावचो पडटा. फुडारी केन्ना घडटा? फुडारी तेन्नाच घडटा ज्या लोकांचेर अन्याय, मागीर ताका जात पात कात धर्म काय लागना, ज्या गांवांत तो रावतालो त्या गांवांचेर कितलेशे अन्याय जाताले, जी झाडां पेडां मुळां हे सगळे काही गोष्टी पट भरपाचे जे साधन जे आशिल्लें, माध्यम जे आशिल्लें, तेच तर उखडून उडोवन ह्या सगळ्या लोकांक बेघर करपाचे षडयंत्र त्या वेळेला ब्रिटिशाच्या फुडाऱ्यांनी केल्लें आशिल्लें, अधिकाऱ्यांनी केल्लें आशिल्लें. आणि संपूर्ण देशा भितर आमी एक नजर जर मारली जाल्यार हांव आजूय सांगता, पयलूय आशिल्लें, कारण हांव हे अनुभवा वेल्यान सांगता, प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स घेवन सांगता की हांव बरेचशा ह्या ट्रायबल जे एरियाज जे आसात भारतातले वेगवेगळे राज्य जे आसात त्या राज्यांच्या खूपशा जाग्यांनी हांव पाविल्लो आसा, राज्यांनी पाविल्ले आसात. आणि ज्या वेळाचेर हांव येता अशें म्हणून कळटा त्या वेळाचेर बरेचशे आदिवासी समाजाचे तरणाटे जे वेगळे वेगळे क्षेत्रात आपली पीएचडी करतात किंवा फुडारी आसात, राजकीय फुडारी आसतले, सामाजिक फुडारी आसतले किंवा समाजाक मुखार आपणा खातीर तेंचेर अन्याय जाल्ले तांचे कडेन हांव संवाद साधत आसता. परंतु हांव फुडाऱ्याचेर उलयतालो की जाका पोटतिडक आसा आणि ते पोटतिडक किंवा आपले जीवन दुःखान घालून किंवा आपले धोक्यान घालून ह्या लोकांक हात दिवपाचो कोणीन जर मनान जर हाडले जाल्यार ते बिरसा मुंडान हाडले. ताजे पयलू सुद्धा आदिवासी समाजाचे फुडारी आशिल्लो बुद्धू भगत नावाचो. 1764 जेन्ना रेव्हेन्यू टॅक्स हो विषय जेन्ना आयलो त्या वेळाचेर सुद्धा लढाई तशी सुरूच आशिल्ली. परंतु भगवान बिरसा मुंडा हाणें ती चेतन निर्माण केली. कारण खंयचे आंदोलन मुखार जर व्हरतले किंवा खंयचोय जर अन्याय जर जाल्लो आसा ते अन्यायाचे विरुद्ध जर आमी आवाज जर करतले जाल्यार एक तकली किंवा एक आवाजान कांय जावपाक शकना. आज टेक्नॉलॉजी आसा, त्या वेळाचेर एक 1896 किंवा 90च्या ह्या दशकां भितर कसलीच तरेची टेक्नॉलॉजी नाशिल्ली. तरी आसतना ह्या मनशान जवळ जवळ 7,000 लोकांचो जमाव केलो आणि तांकां सांगलें तुमचो अधिकार कितें आसा, आमी कोण आशिल्ले, कोण आसात आणि आमकां कोण जावपाक जाय हे सातत्यान तांचे तकलेन घालून एक असो तरेचो एक उठाव केलो. आणि उठाव करता 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 करता
तशेंच आसता आज संवसारात सुद्धा जी कोण गोष्ट स्थापन करता तो खंय तरी तेजे पासून बरेचश्यो नसाई घडटा आणि म्हणूनच हे सगळे ब्रिटिशाच्या विरोधात लढता स्वकीयाकूच थोडीशी आमिष दाखयली गेली वेळी आणि 500 रुपयाचे आजच्या दोटीक एका त्यांच्याच अवती आशिल्लो मनीस बळी पडलो आणि भगवान बिरसा मुंडाक कंप्लेन करून त्याचो थाव ठिकाणो आता पत्तो जो आसा पळय त्या ब्रिटिशांच्या अधिकारीक दिलो आणि ताका कैद झाले. कैद झाल्यानंतर बरेचशो काही गोष्टी सरान सांगल्या नव्हत्या तेजेर वचना, फक्त कैद झाल्यानंतर कितें घडलें आणि 1900 म्हणजे 9 जून 1900 ह्या दरम्यान 1900 त्या दरम्यान ताका शेवटचो तेणी श्वास घेतलो. होच बिरसा मुंडा जे एक मनीस अख्ख्या ब्रिटिशांच्या भितर आपल्या धनुष्यबाणाच्या वरवी आज सगळ्याक ह्या मोठ्या मोठ्या बंदूकधारांक सुद्धा धारादित्य जर करता त्या मनशान जर एक चूक करून आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता हो आदिवासी समाज आणि तांचेर जाल्लो अन्याय जो आसा तो घडे कित्येक वर्सांनी जो पयस जालो तो केन्नाच जावपाक आशिल्लो, पूण हेका कारणीभूत ह्याच समाजातले लोक आणि वास्तविकता आम्ही जर पळयलें जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीन इतिहासान सुद्धा अश्योच गोष्टी घडिल्ल्यो आशिल्ल्यो. स्वकीयूच आज आपल्या मनीस जो आसा ताका सोपोवपाचो प्रयत्न करता. लीडर हो केन्ना घडटा जेन्ना वेळाचेर ताजे विचार जे आसात, ताजे आचार जे आसात, ताजे सुविचार जे आसात, ताजे संस्कार जे आसात त्या संस्काराच्या माध्यमांतल्यान आणि ताजे भितर आशिल्लो तो स्वाभिमानाचो बाणो जो आसा पयली त्या स्वाभिमानाच्या बाणाक आणि अभिमानान जो जगपाक शकता त्या वेळाचेर लिडरांचे फॉलोवर्स जे आसात पयली ते फॉलोवर्स लीडर तयार करतात. लक्षात धरात, लीडर जन्मदाच केन्नाच जन्माक येना. लीडर हो फॉलोवर असले जाल्यारूच घडपाक शकतात. बरेचशे काही गोष्टी आपण लीडर हो स्वतःच्या कॅपॅसिटीचेर जाला तेन्ना मस्ती जेन्ना वेळाचेर तकलेन जेन्ना मस्तकान जेन्ना मांडटा त्या वेळाचेर तो रस्त्यार येता आणि मागीर कितें कितें बडबडटा. ही वास्तविकता इतिहासान सुद्धा गोष्ट जाल्ली आसा आणि म्हणूनच हांव उलयतां मागीर ते राजकीय फुडारी आसूं, मागीर ते सामाजिक फुडारी आसूं किंवा आनी कितें आसूं, ज्या लोकांनी फुडारी केले त्यांचो घात मात केन्नाच जावपाक जायना. त्यांचो विश्वासघात म्हणटा तो केन्नाच करपाक जायना, कारण तुमच्या स्वतःच्या कॅपॅसिटीचेर तुम्ही केन्नाच काय मेळयलें ना. कारण दुसऱ्याचो तितून घाम आसा, दुसऱ्याचो तितून विचार आसा, दुसऱ्या तितून सगळे कितें त्याग आसा. जो त्याग बरेचशा लोकांनी केल्लो आसा हे काही जाण विसरतात आणि आपूण अड्डे फुडें काडून बरेचशे मागीर बड्डपाकूय प्रयत्न करता. हांव इतलेंच म्हणटलो की हांवें म्हणिल्लें भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू आणि म्हज्या फाटल्या उठाच्या प्रेरणाच्या द्विदशक सोहळ्याच्या निमित्तान हांवें म्हणिल्लें आशिल्लो, मयेचो शेतकाराला पूत बाळाराया मापारी सुद्धा तरणेपणान ताणेन बलिदान वेंगळिल्लें आणि तरणेपणान बलिदान तेच लोक घडयलेले आसात. आमी इतिहासान घेयात, कितलेशे फुडारी आसात जे तरणेपणान त्यांनी लोकांचे हिता खातीर आपले बलिदान दिल्ले आसात आणि त्याच कालेतीचो म्हजो मंगेश गांवकार आणि दिलीप वेळेपय आशिल्ले. आणि म्हणूनच ज्या वेळाचेर एका समाजाचेर जाल्लो अन्याय, घटनात्मक अधिकार हक्का खातीर ज्या वेळाचेर आमी लढटा त्यो काही गोष्टी मेळप हे तितलेच महत्वाचे आशिल्ले. बिरसा मुंडा
ब्रिटिश सरकाराच्या विरोधात किंवा ब्रिटिशांच्या विरोधात लढलो. आज दुर्दैव जावन आसा की गेली कित्येक वर्सां हो समाज, आदिवासी समाज गोंयचो आमच्या स्वकीयांच्या विरुद्धाच आवाज उठोवचो पडलो. कारण ह्या लोकांक आदिवासी समाजाचो आवाज केन्नाच मोठो जाल्लो नाका आशिल्लो आणि अजूनही बरेचशा जाणांक नाका. अजूनही परत एकदा सांगता, अजूनही बरेचशा जाणांक नाका. कारण हो आदिवासी समाज जर मुखार गेलो जाल्यार ह्या लोकांचे ते गुलामगिरी केन्नाच पत्कर जाणा, म्हणून ह्या लोकांक भिरांत. पूण हे केन्ना जातलें? हे जातलें जेदे वेळाचेर एकवट, जी युनिटी जी आसा पळय ती युनिटी जर स्ट्रॉंग जर असली जाल्यारूच ते आमी सगळ्यांक प्रतिउत्तर दिवपाक शकता. म्हाका दिसता अशेच तरेचे प्रतिउत्तर 10 नोव्हेंबर म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांतलो एक सुवर्ण अक्षरांनी लिवपा सारको एक दीस जावन आसा, जो गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीक द्विदशक पूर्ती सोहळो आणि त्या दिसाचे ऐतिहासिक 12 जे रायट्स जे सरकारा मुखार मांडिल्लो आसा तो न भूतो किंवा न भविष्यती जर जालो जाल्यार ठामपणे सांगपाक हो आदिवासी समाजच हो रेकॉर्ड करतलो हो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. कारण आदिवासी समाजाक आज विचार आसा, शिक्षण आसा. काही जण आपल्या वैयक्तिक फायद्या खातीर, वैयक्तिक स्वार्था खातीर ज्यो काही गोष्टी करतात ताका बळी पडू नाकात हो म्हजो ह्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या आदिवासीक उलो जावन आसा. बिरसा मुंडाची जयंती आमी गेली 7 वर्सां इतल्याच खातीर मनयताले किंवा ऑब्झर्व करताले. कारण बिरसा मुंडाचो इतिहास आमच्या तरणाट्या पिळगेक पावचो. बिरसा मुंडा हो फक्त आदिवासी समाजाचो फुडारी न्ही, तो राष्ट्रीय हिरो जावन आसा. पण काही जणांचो तेका द्वेष आसा म्हणून तेका राष्ट्रीय हिरो करपाक बरेचशे इतिहासकारांनी इतिहास लिपयलेलो आसा. कारण म्हाका एक सांगात, गांधीजी, महात्मा गांधीजी, भगत सिंग, सुखदेव ह्या फुडाऱ्यांचो इतिहास, ज्यांनी स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिले, त्याग दिलो, यांचो इतिहास आमी बरेचशा पुस्तकांनी आमी आयकतात. इतिहास बरोवणारे कोण? बिरसा मुंडाचो इतिहास आदिवासी लोकांनी बरोवना. किंवा आज ज्या तरेन ह्या आदिवासी समाजाचो बिरसा मुंडाचो इतिहास लोकांपर्यंत येवपाक जाय आशिल्लो तो त्या स्पिडीन किंवा त्या प्रसिद्धीच्या झोतात येवना. कारण कित्याक तो चिड्डिल्लो माड्डिल्ल्यांचो आवाज जावन आशिल्लो. तेच जर आनी खंयच्या तरी समाजाक जर जन्माक जर आयिल्लो आशिल्लो जाल्यार तेजो उदो उदो गाता गाता जाता आशिल्लो. कारण म्हाका आदरणीय भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे खूप आभार व्यक्त करतलो. कारण 2019 ह्या दिसा सुद्धा भारत सरकारान आणि गोंयच्या सरकारान सुद्धा असोच तरेचो कार्यक्रम मनयलेलो आशिल्लो. आणि म्हाका दिसता तेजे नंतर आज गोंय सरकार 150व्या बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्त पत्रादेवी ते काणकोण पर्यंत नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवेचे मार्ग धरून आज रॅलीचे आयोजन करतात. हे रॅलीचे आयोजन हांवें म्हणिल्लें आसा. पत्रकाराकडे उलयत असताना आम्ही ह्या गोष्टीचे स्वागत करता. कारण हो बिरसा मुंडा फक्त एका समाजाचो फुडारी जावपाक शकना, हिरो जावपाक शकना. तशें जर आशिल्लें जाल्यार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या भारताच्या देशाक भितर एक क्रांतिकारी अशी त्यांनी निर्णय दिलो, राज्य घटना आमकां दिली. त्या घटनेच्या माध्यमांतल्यान आज हो देश चलता. महात्मा गांधी ह्या खंयच्या समाजाक जन्माक आयलो हे कोणी पळयलें ना. भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू आणि असे कित्येकशे फुडारी जे आसात ते खंयच्या समाजाक जन्माक आले ते कोणी विचार केले ना. पण बिरसा मुंडा फक्त आदिवासी समाजाक जन्माक आयलो, तेका फक्त आदिवासी 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 समाजाचो टॅग लायलो. म्हणजे कितें सांगपाक सोदता इतिहासकार? कितें सांगपाक सोदता की इतिहासकार जर आदिवासीचे कोणी जर धाडस जर केले जाल्यार त्याच बिरसा मुंडान केली. आणि म्हाका दिसता त्याची नोंद आदरणीय आमच्या पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी 2019-20 वर्ष घेतली. आमचे गोयचे सरकार सुद्धा त्या वेळाचेर काही ठिकाणी प्रोग्राम तयार केले आणि आज परत सुरू जाता. ही खूप गर्वाची गोष्ट जाता.
आणि हांव आवर्जून उलो मारतलो तुमच्या माध्यमांतल्यान की मागे फक्त आदिवासी समाजूच न्ही, संपूर्ण ताजे जे बायोग्राफी जी आसा ती समजून घेवची. आज देश स्वातंत्र्य करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची ना, पण देश अभिमान आणि स्वाभिमान जागोवपाची आज बिरसा मुंडान जे काही गोष्टी केल्ल्यो पळय ते गुण आत्मसात करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. देश स्वतंत्र आमच्या पूर्वजांनी केल्लो, त्या स्वतंत्र सेनानी केल्लो आसा, ज्याचो प्रत्येकाचो आस्पाव जावन आसा. पण आज बिरसा मुंडाचे चरित्र वाचून समजून घेवप आणि ते खंय ते तकलेन घालप, तकलेर घेवन नाचलो म्हणून बिरसा मुंडाचे गुण जावपाना. आणि बिरसा मुंडाचे चरित्र आणि बिरसा मुंडाचे गुण जर काही ठिकाणी घेतले जाल्यार डेफिनेटली प्रत्येक पावला पावलार आज अन्याय आसा. प्रत्येक वाटेचेर आज प्रत्येकाक अन्याय घडटा. मागीर ते स्वकीय असू, शेजारी असू, आपल्या भावा भितर असू, पण धाडस आणि आपलो हक्क कितें आसा तो जाणून जर घेतलो जाल्यार ह्या बिरसा मुंडाचे समजून घेवप तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि म्हणजे आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या फुडारापणा सकयल आजची संपूर्ण ती यात्रा 5 दीस जावपाची आसा. तातूंत भितर प्रमुख युवक आज फुडाकार घेतले आणि त्या माध्यमांतल्यान थोडे बिरसा मुंडा 365 डेज आजच्या युवकांच्या काळजा भितर असपाक जाय, नसा भितर असपाक जाय. तेन्नाच आमी म्हणटले की बिरसा मुंडा हे व्यक्तिमत्व की धगधगते कशें आशिल्लें तें. हांव इतलें सांगपाक सोदतां. बिरसा मुंडान तेदे वेळाचेर लोकांक जमोवपा खातीर जेवण दिलें ना, मोटरसायकलीक पेट्रोलूय घातलें ना. पण आज कितें घडटा, एक राष्ट्रीय हिरो ताजो जर प्रसार आणि त्याचा प्रचार जर जातलो जाल्यार कोण तरी खंय वचून सांगता, अरे तुझे गाडयेन पेट्रोल घालपा खातीर हांव 1000 रुपये दिता आणि माझे म्हणून तुका 200 रुपये दिता. पण तू यो, अरे ही परिस्थिती आयली आमचेर. बिरसा मुंडाची रॅली खातीर 1000 रुपयाचे पेट्रोल घालपाचे आणि 200 रुपये घालपाचे दिवपाची परिस्थिती आमचेर आयली. हांवें कित्याक करता, म्हणजे एकूच मागणी आसा, तुम्ही स्वतःच्या ताकदीचेर स्वतःच्या पैशांनी पेट्रोल घालून त्या रॅलीक सहभागी जावचे, दुसऱ्यान दिल्ल्या ताजेर जावचे. कारण कितें सांगता म्हणजे बिरसा मुंडा जो विचार जे आसात पयली ते पैशांनी विकते घेवपाक शकना. ते आपोआप मनान येवचे पडटात, ते तनान धगधगचे पडटात, ते धनान विकते येवपाक शकना. आणि म्हणूनच म्हणजे आवर्जून आव्हान आसा, आमचो राष्ट्रीय हिरो हांवें परत एकदा म्हणिल्लें आसा, आदिवासी समाजाकूच म्हणून हांवें फक्त आदिवासी समाजाचो जो टॅग जो लायिल्लो आहा तो टॅग काडपाचीच गरज आसा. नाल्यार अशेच फुडारी जातले, तांकां कोण तरी टॅगूच लायतलो म्हूण ताचें कर्तृत्व कितें, ताचें नेतृत्व कितें, ताचें वक्तृत्व कितें हे कोणीच केन्ना विचार केले ना. अरे ताचें तें नेतृत्व आशिल्लें, कर्तृत्व आशिल्लें, वक्तृत्व आशिल्लें म्हणून तो फुडारी जालो आणि ब्रिटिशांचे विरोध कसलीच काही गरजना वेपन नासतना त्याने आपले तयार केले धनुर्धाराच्या माध्यमांतल्यान ताणें ब्रिटिशांक झुंज दिल्ली आसा. हे विचार जे आसात पयली ते आजच्या युवकां भितर रुजोवपाची गरज आसा. आमी युवकांक निंदे करपाचे आज हातान घेतिल्ले आहा. पैशाचे आमिष म्हाका दिसता हे विष आमी पेलतात आणि आमचो समाज जो आसा पयली तो अधोगतीकडे निवडपाचो प्रयत्न चलिल्लो आसा. म्हणजे त्या सगळ्या तरणाट्यांक एकूच मागणी आहा, शक्य जर आसा जाल्यार तुमच्या स्वतःचे पेट्रोल घालून जेवण सुद्धा तुम्ही स्वतः दिवचे. हीच खरी त्या बिरसा मुंडाक श्रद्धांजली आसा. हेच खरे विचार जर असतले जाल्यार ते आम्ही आज रुजू करून घेतले आणि हे जर झाले
खंयचे आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असू, छत्रपती शिवाजी महाराज असू, स्वामी विवेकानंद असू, राजगुरु भगत सिंग, बाळाराय मापारी असू, हे सगळे जे मंगेश गावकर असू, दिलीप काटू वेळीप असू, यांचे दिल्ले बलिदान हे पैशाने विकते घेवपाक शकना. हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाची गरज आसा. तुम्ही लक्षात दवरतले अशी अपेक्षा बाळगिता. आणि जो बिरसा मुंडाचो इतिहास जो असा तो न विसरण्यासारखो आसा. आणि हांव सदांच म्हणटा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात, इतिहास जो कोण विसरता तो केन्नाच इतिहास घडोवपाक शकना. नवो इतिहास घडोवया. नवो इतिहास असो घडोवया की आम्ही कोणाचे टाटापूंचे बिल्ले न्हू, बिल्लू न्ही किंवा माजर न्ही, आम्ही या धर्तेवेल्या वाघ जावन आसात. वाघ हो आमचो देव आशिल्लो. बिरसा मुंडा जो आसा पळय तो बिरसा मुंडा त्याच निसर्गाक मानतालो, त्याच वाघा कडेन झुंज दितालो. ती वाघाचे काळीज आज प्रत्येक आदिवासी आणि या शोषित समाजाच्या आज काळजा भितर असपाची गरज आसा, गुंजपाची गरज आसा. आम्ही शेळी जाऊन जगच्या पेक्षा वाघ जाऊन जगोया हो संदेश त्याच बिरसा मुंडान दिल्लो आशिल्लो. आणि तो संदेश आज युवकांकडेन पावपाची गरज आसा. भीक दिवू नाकात, हक्क दियात, अधिकार दियात. संपूर्ण भारतान भितर चिडिल्ल्या माडिल्ल्यांचो जो आवाज जो आसा तो आवाज बुलंद करपा खातीर घटनेचो आधार घेवन तांकां सपोर्ट करात, इतलेंच म्हजे मागणें आहा. आजचो जो तरणाटी पिळगी जी आसा, जाणटेले नेणटेले ते विचार घालात. शिकिल्ले सवरलेले जे लोक जे आसात तांच्यांनी आपूण कोण आशिल्लो आणि आपल्याक हो समाज खंय पावपाक जाय किंवा ह्या बहुजन समाजाचो उद्धार जर जातलो जाल्यार म्हाका दिसता विचार हो खूब महत्वाचो विचार आसा. आणि ह्या थोर पुरुषा कडल्यान, महामानवा कडल्यान हे विचार घेऊन आत्मसात करून आम्ही हो समाज जो आसा तो मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. इतलेंच हांव सांगता. तुम्ही आयले, थांबले, शॉर्ट असो कार्यक्रम आशिल्लो त्या बद्दल तुम्ही सगळे मोठे संख्येन उपस्थित आसले बद्दल परत एकदा सांगता. हांव उटाचे खास करून आमचे भालचंद्रबाब उसगांवकर ताचे फुडारपणा सकयल हो कार्यक्रम आज घडिल्लो आसा. कारण तिसवाडी तालुक्याचो तो कन्व्हेनर आसा. जे काही गोष्टी उटान आज उलयलेले आसा ते करून दाखयलेले आसा. मागीर ते लोकसंख्येच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा आदिवासी समाजाच्या तनान मनान कितें जर आसा जाल्यार हो उटा संस्थेन ह्या लोकांच्यो समस्या आज जाणून घेतिल्ल्यो आसा. कोण कितें उलयता ताजेर न उलयता आसतना आमकां कितें करपाक जाय, आमचें ध्येय कितें आसा, आमचो उद्देश तो कितें आसा तो गाठपा खातीर सगळ्यांनी उठाक संस्थेक तेंको दिवचो अशें मागता. आजच्या बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. जंय बिरसा मुंडा आसा थंय तिची सावळी या संपूर्ण भारताच्या सगळ्या शोषिकांनी बहुजन समाजाच्या त्यांचा आशीर्वाद आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता. ताका श्रद्धांजली दिता आणि माझे 2 शब्द आटोपते घेता. सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद, जय गो. धन्यवाद सर. तुम्ही आपले विचार आमच्या लागीं मांडले आसात. आता कार्यक्रम शेवटच्या टप्प्याक पावलो आसात. सो हांव मागता जनरल सेक्रेटरी श्री दुर्गादास गावडे ह्याच्या लागीं ताणें आभार प्रदर्शन करचें. सगळ्यांना नमस्कार. भगवान बिरसा मुंडा यांची 150वी बर्थ एनिवर्सरीच्या निमतान आम्ही सगळे हांगा जमल्यात. सगळ्यात पयलीं जे पत्रकार भाव गेले कितलींय वर्सां उठाव सदांच सहकार्य करता. आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक उपस्थित